भुरग्यांक आनी लोकांक फायदो जावचो हे खातीर वाळपय वाठारांत वट्ट 35 कोटी रुपया मोडून खेळा मैदानान आनी वॉकिंग ट्रॅक प्रकल्प उबारतले अशें उतर भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिलां। वाळपयच्या मासोर्डे वाठारांत फुटसाल मैदानाचो बुन्यादी फातर लायल्या उपरांत तो उलयतालो। GSUDAच्या मजतीन हे मैदान पुराय करपाक वट्ट 70 कोटी रुपया खर्च येतलो अशें विश्वजीतान ह्या वेळार सांगलें। आमी आयज हांगा मासोड्ड्यान आमचे भुरग्यांचे युथाचे तेंचे एक रिक्वेस्ट आशिल्ले की फुटसाल ग्राउंड जावंक जाय, खेळपाची सोय आनी जे ग्राउंड आमी करूं शकता आनी त्याच बरोबर तेंचो जो बॅलन्स ग्राउंड जो आहा तो ग्राउंड बी आमी GSUDAच्या माध्यमांतल्यान आमी घेतले। सध्या फुटबॉल ग्राउंडाचे मॅक्झिमम जे आमी करूं शकता ते करतले आनी त्याच बरोबर हांवें तांकां रिक्वेस्ट केला की भुरग्यांकडे चर्चा करून कावन्सिलरांकडे आमचे पर्सनाकडे चर्चा करून आनी हांगा सायडीक जो ग्राउंड उरता तो बी आमी GSUDAंतल्यान डेव्हलप करतले। प्लस व्हॉलीबॉल, कित्याक व्हॉलीबॉल चडशे भुरगे खेळटा सांजचे आनी ते व्हॉलीबॉलचो बी फुटसॉलाचो 19 डिसेंबर पर्यंत आता प्रयत्न आहा ते हे करपाक, कितें म्हणटा ते चालू करपाक आनी डिसेंबरान जाल्यार म्हाका दिसता की बरें जातलें। पूण त्याच बरोबर इन्स्ट्रक्शन्स हांव दितलो की भुरग्यांकडे कावन्सिलराकडे चर्चा करून हांगा एक व्हॉलीबॉल ग्राउंड आनी त्याच बरोबर बॅलन्स जो ग्राउंड उरता तो बी टर्फ घालून तो सेपरेटली GSUDAच्या अंडर डेव्हलप करून हांगा भुरग्यांक खेळपाची योग्य तरेची सोय आनी म्हाका एक हे आहा की वाळपयच्या परिसरात एक बरो एक वॉकिंग ट्रॅक म्हणून आमी ते म्हशीचे मळार आमी ते घेतलेले आसा। ते 2 फेजीन आमी ते ग्राउंड कमीत कमी एक 35 कोटीचे आमी प्रोजेक्ट आमी थंय घालता, म्हणजे लोकांक तेजो फायदो जातलो।